कायल्या रातोनेत म्हजें नांव फामाद तियात्रीस म्हूण आख्या संवसाराक आसता हांव भरपूर पावण जोडटेले म्हूण आयलेले मारून जावं पावंडाच्या मेजगोतीन कितें घडलें तुमकां सांगता जायते कोडे हांगा येवन हांवें काम केलें ब्युटिफूल दिसता म्हूण जायते चेडे मोगान पडले रातच्या डिस्को पाबान म्हाका घेवन भोंवंक लागले हांव अशें आसा म्हूण घुमतकूच सोडून म्हाका गेले जायते कोडे हांगा येवन हांवें काम केलें ब्युटिफूल दिसता म्हूण जायते चेडे मोगान पडले रातचे डिस्को पाबान म्हाका घेवन भोंवंक लागले हांव अशें आसा म्हूण घुमतकूच सोडून म्हाका गेले हांव कामाक लागलें वयर रॉयल मिलान काम कितलें सोंपें भरपूर ओवर टायम वयल्यान हांव बरें दिसता म्हूण गोरे आनी गोंयकार लागले फाटल्यान थोड्याच दिसांनी काम सोडलें ह्या चेड्याच्या रागान काम सोंपें फकत लेटरां सॉर्ट करपाचें काम जातूच चेडे म्हाका भोंवपाक व्हरोंक लागले स्टॅम्प नासलेली लेटरां म्हज्या पोस्ट बॉक्सान घालूंक लागले लेटरां घालेली ती आतां पार्सेल जावन आयलें काम सोंपें फकत लेटरां सॉर्ट करपाचें काम जातूच चेडे म्हाका भोंवपाक व्हरोंक लागले स्टॅम्प नासलेली लेटरां म्हज्या पोस्ट बॉक्सान घालूंक लागले लेटरां घालेली ती आतां पार्सेल जावन आयलें मागीर हांव कामाक लागलें पळय आयसलँडान काम कितलें कास्तिकेचें शिंयान कडकोड्यान हांव बरें पिकर म्हणून वाकाणलेलें मॅनेजरान थोड्याच दिसांनी कामाचें काडलें सांगता तुमकां कारण म्हाका लागून चेडे सामकें काम करिनासले पिकींग सोडून म्हज्याच फाटल्यान भोंवपाक ते लागले पोतयो घाली नासतना म्हाका पोकींग करूंक लागले देखून म्हाका दिसता म्हजें पॅकींग भायर सरलें म्हाका लागून चेडे सामकें काम करिनासले पिकींग सोडून म्हज्याच फाटल्यान भोंवपाक ते लागले पोतयो घाली नासतना म्हाका पोकींग करूंक लागले देखून म्हाका दिसता म्हजें पॅकींग भायर सरलें बरें कांतार म्हणटा म्हणून सगलो लोक सांगता देवाचें म्हाका देणें देवा कारगा दिता तुमोले डायरेक्टर कांतार म्हणून म्हाका आपयता तुमच्यो तावयो आयकतकूच कालीच खुशाल जाता म्युजिकाची सोल्फां काडूंक हांव आबेलागेर वचो तेची बायल ना तेन्ना म्हाका आबेल आपयतालो रातची 12 देखून म्हजी सोल्फां तो काडटालो हांव अशें जावंक कारण म्हाका दुबाव आबेलाचो म्युजिकाची सोल्फां काडूंक हांव आबेलागेर वचो तेजी बायल ना तेन्ना म्हाका आबेल आपयतालो रातची 12 देखून म्हजी सोल्फां तो काडटालो हांव अशें जावंक कारण म्हाका दुबाव आबेलाचो
घरान कितें कांयच म्हाका समजना सोऱ्याची गोडी आसा म्हाका फोट तुमकां मारिना हे चेडे डिस्को पाबान व्हरोन पिवंक लागले म्हाका ते म्हाका कितें करता तें हांवें स्थिती दिलो ना हांव आतां चितूंक पडला कोण पाय जायत हेजो सगले चेडे पवन गेली सोंसतेली कांय नेजो इंग्लंडाक बेनिफीट मेवता फायदो काडटा ताजो सिंगल मदर जावन आतां पायी जाता हेजो हांव आतां चितूंक पडला कोण पाय जायत हेजो सगले चेडे पवन गेली सोंसतेली कांय नेजो इंग्लंडाक बेनिफीट मेवता फायदो काडटा ताजो सिंगल मदर जावन आतां पायी जाता हेजो मॅन्चेस्टर रोड तूं शागेर रावता हांव बाळ्याक फामील इतली बरी सोर जावची ना रे दुसऱ्याक घरात आसा कशें मजें दिसता म्हज्या जिवाक एक दीस कितें घडलें रातच्या न्हिदलेल्या पाराक तुतुशाचे बायलेन मुरे बोबाव केलो व्हडलो रडोंक लागली रातचो तुतुश भायर सोरोन गेलो हांव न्हिदेंतली उठलो म्हजो धवो उक्तो जालो कितें पयलें तुतुश म्हाका घट धरून आसलो तुतुशाचे बायलेन मुरे बोबाव केलो व्हडलो रडोंक लागली रातचो तुतुश भायर सोरोन गेलो हांव न्हिदेंतली उठलो म्हजो धवो उक्तो जालो कितें पयलें तुतुश म्हाका घट धरून आसलो ना पयलें म्हणून कशी बोगली जिवाक कोण तरी पाय जावंक सोदता मिसता ह्या भुरग्याक खुशी आसल्या दाखय उपकारतलो फुडाराक हांवूय तरी सामकेंच तयार आसा काजाराक एकूच म्हयनो हांवें एसटीसीन काम केलेलें तेन्ना जुलियोन मोकोडें काजार जाता सांगलेलें रुजा रुजाची उतरां आयकोन कालीज हें भियेलें तो म्हाका लागून तेजे बायलेक सोडपाक ताणें केलेलें एकूच म्हयनो हांवें एसटीसीन काम केलेलें तेन्ना जुलियोन मोकोडें काजार जाता सांगलेलें रुजा रुजाची कातरां आयकोन कालीज हें भियेलें तो म्हाका लागून लुसीक ताणें सोडपाक केलेलें